नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. ट्राय सीबीआयचो अधिकारी म्हणून फोट मारून मडगावचे एके बायलेक 2.5 कोटीची तोपी सायबर क्रायमान केरळाच्या रियाजाक उखल्लो अकाउंटांतल्यान 76 लाख रिकवर. भारतान संवसाराक योग दिलं गिफ्ट भलायकी बरी उरतली जाल्यार दर दिसा योग करचो मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत 10,000 सुवातांचेर योग दिसाच्यो कार्यावळी. जमनी बळकावपाचे केशींत क्रायम ब्रांचीन मोहम्मद सुहेलाक परत धरलो. 2023चे केशींत अटक. आदले केशींत जामिनार सुटिल्लो आशिल्लो फरार. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट. राज्यपालान जारी केली अधिसुचोवणी. बजेटाचेर सविस्तर चर्चा. विरोधक म्हणटा दीस उणेच. फक्त PSIच ट्रॅफिक तालाव मारूंक शकता म्हूण 4 एप्रिलाक निर्णय घेत सावन तालावाचो आंकडो पडलो. येणावळ 4.5 कोटी पडली. मोपा लंडन गेटवीक कनेक्ट करपी एअर इंडिया फ्लायटी 15 जुलय मेरेन सस्पेंड. टेक्निकल ग्लिच येवंक लागिल्ल्या निर्णय. वायड बॉडीड विमानां 15% डावन. आध्यात्मिक टुरिझमाक नेट दिवंक गोंयाक एकादश तीर्थयात्रा. टुरिझम खात्याची देवळांच्या समित्यां कडेन चर्चा. 3-4 दिसां भितर 11 देवळां पळोवपाची टुरिस्टांक संद. ट्राय आणि सीबीआयचो अधिकारी म्हणून सांगून मडगावचे एके बायलेक 2,60 लाखांची तोपी. सायबर क्रायम पुलिसांनी तोपी घालपी रिजास के म्हणटा त्या केरळीक उखल्लो. सुप्रीम कोर्टाची फोर्ज ऑर्डर दाखोवन पुलीस कागाळ आसा म्हणून भंय घालून पयशे उखल्ले. रिजासान डिजिटल अरेस्टाच्या 11 केशींनी एकूण 22 कोटींची तोपी घाल्या. सायबर क्रायम पुलिसांनी डिजिटल अरेस्टाची केस क्रॅक करून दुबावीत रिजास के म्हणटा ताका उखल्लो. मडगावच्या एका बायलेक ताणें 2,60 लाखाची तोपी घाल्या. 20 मे ते 2 जून मजगती दुबावितान त्या बायलेक व्हॉट्सॲपार कॉल केला. आपूण ट्राय आणि सीबीआय अधिकारी आशिल्ल्याची फटीची माहिती दिवन सुप्रीम कोर्टाची फॉर्ज ऑर्डर दाखोवन भंय घालो. दुबाविताच्या बँक खात्यांतल्यान पुलिसांनी 76,35,000 रुपया जप्त केल्यात. In the interrogation, accused Rijaz has confessed that he is habitual cyber fraudster and he is involved in more than 11 cyber crime frauded across country. It is suspected that he is involved in cyber crimes amounting more than 23 crore rupees. Cybercrime police has got 5-day police custody of Rijaz and further investigating the case to recover the cheated amount and to identify and arrest more co-accused in this case. Mukesh Kumar for Prudent. भारतान योग अख्ख्या संवसाराक गिफ्ट दिला. सगळ्या देशांनी ही गजाल मान्यय केल्या. फक्त एका दिसा पुरतो न्ही, भलायकी बरी उरतली जाल्यार नित्याक योग करूंक जाय. ताळगांव योग दिसाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. BHC आणि CHC आरोग्य केंद्रांनी योग मार्गदर्शन खंय सुरू केलां. गोंयांत 10,000 सुवातांचेर योग दिसाच्यो कार्यावळी. योगा हे सगळ्यात व्हडले गिफ्ट भारतात जगाक दिल्ले आसा आणि हे आज पुराय जग मान्य करता. योगाच्या निमित्तात आमी सगळ्या जाणांनी ह्या जगाक एकीकडे हाडला म्हणपाक कांयच हरकत ना आणि हे सांगता आसतनाय बी भारताक प्राऊड फील जाता. आमी योगा प्रॅक्टीस ही एका दिसा खातीर आसची न्ही, तर योगा प्रॅक्टीस ही सदांच आसची आणि ताकाच लागून म्हाका सांगता आसतना म्हाका गर्व फील जाता एज अ आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर आणि एज डेली योगा प्रॅक्टिसींग. आमी जर योगा डेली प्रॅक्टीस केले
जाल्यार आमचो हॅपीनेस आनी वेलनेस ह्यो दोनूय आमच्या मदीं सातत्यात दिसूंक शकता. आमच्या गोंयांत आमी मोर दॅन 15,000 जाग्यांचेर आमी योगा फॉलो करता. म्हाका खूब बरें दिसता की पुराय आज गोंयभर हे योगमय जाल्ले आसा. तुमकां जर स्पेसिफीक योगा फॉर द स्पेसिफीक डिजीज, आमी जशें म्हणटा की ल्हान भुरग्या खातीर आसतलो, फिजिकली डिजेबल्ड पर्सना खातीर आसतलो, आमचे आयुश डॉक्टर तुमकां आनी योगा इन्स्ट्रक्टर हे प्रत्येक PHC आनी CHC हांगासर डेली योग सेशन घेता. तुमी तांच्या कडेन वचून योग कन्सल्टेशन करचें. जमनी बळकावपाचे केशींत क्रायम ब्रांचीन मोहम्मद सुहेलाक परत उखल्लो. 2023 जमीन बळकावपाची केस जाल्ली. ते केशींत आतां अटक. आदीं जमनी बळकावपाचे दुसरे एके केशींत धरिल्लो तेन्ना तो जामिनार सुटिल्लो. उपरांत तो फरार आशिल्लो. जमनी बळकावपाच्या केशींनी सुहेल मास्टर माइंड. SIT land grab under crime branch has arrested accused mastermind Mohammad Sohail, native of Karnataka, in a land grab case registered in 2023. Mohammad Sohail is also arrested as prime accused in 13 other cases, and he got bail in the last case. Then there was a condition that he will appear before investigation officer as and when required. But he remained absconding in this case. On the basis of technical surveillance and human intelligence, crime branch has finally arrested Mohammad Sohail from KPM, where he was hiding. Now, the investigation in this 2023 case has been initiated by SIT land grab. Mukesh Kumar for Prudent. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन. अंदू फक्त 15 दीस अधिवेशन चलतलें. बजेटाचेर चर्चा जातली. सरकारी बिलांय अधिवेशनात पासिंगाक येवं येतात. अधिवेशन 8 ऑगस्ट मेरेन. राज्यपालान अधिसुचोवणी काडली. 15शीचेंच कामकाज. दीस कमी म्हणून विरोधकांचो बोवाळ. मॉन्सून सेशन जे म्हणटा असेंब्लीचे ते कळटा, जे नोटिफिकेशन आयलां तितून की 21 जुलय 2025 सावन हे असेंब्ली सेशन चालू जातले. आनी हे असेंब्ली सेशन 15 वर्किंग डेज 15 दिसांचे हे असेंब्ली सेशन जावपाचें आसा, जे 21 जुलयाच्यान स्टार्ट जावन 8 ऑगस्ट 2025 मेरेन हे सेशन चलपाचें आसा. ह्या सेशनान जे बजेट डिस्कशन आसा ते जातले. 15 दिसाच्या अधिवेशनावेल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर चढाई केल्या. विरोधक सरकाराच्यो चुको दाखोवन दितले म्हूण खंय अधिवेशन उणें केलां. The budget session that had to be for a minimum 18 days is summoned only for 15 days. 258 states that there has to be a debate for 3 days on the annual financial statement, on the reply to the budget, and 259 states that for the demands for grants, a minimum of 15 days have to be taken into to make sure that issues are highlighted. This BJP government headed by the Chief Minister is scared to face the opposition. They are scared of being exposed. आमदार विरेशानूय सरकाराक धुलो. अशें दिसून येता की ह्या BJP सरकाराक
तांकां मातूय पडलेलें ना. हे जे कायदे जावं कायदे फुडें व्हरपाक जाय, अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय, जावं इश्यूज घेवपाक जाय, ते सोल्युशन हाडपाक जाय, हे मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त दिसता की आमी कितें सांगता ती पूर्व दिशा, आनी ह्या धोरणांत हितून बीजेपी सरकार टोटल एक्सपोज जाला अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक लोकांचेर हो गोंयकारांचेर टोटल अन्याय आसा. कित्याक गोंयकारांक खंय ना खंय तेंचे इश्यूज जे आसा ते इश्यूज आमकां घेवन येता आनी ते इश्यू आमी असेंब्लीन मांडटा. पण आतां हे कमी दीस आसल्या कारणान आमकां चड ते इश्यू मांडपाक मेळचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत 4 एप्रिलासावन रस्त्यार तालांव अकस्मात उणे जाल्यात. सरकाराची येणावळी पडल्या. फक्त बॉडी कॅम आशिल्ले PI आनी रातच्या वेळार PSI तालांव मारतले. बाकीच्यांक अधिकार ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाहीर केल्लें. त्या उपरांत तालांव पडले. मात एक्सिडेंट तशाचे तशेंच. आतां परत सगळ्यांक तालांवाक धाडपाची परिस्थिती. खासा रिपोर्ट. आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. ताज्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. अँड ड्युरींग द नायट टायम henceforth only the PSI and PI with body camera. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या रस्त्यांचेर फायन मारपी पुलीस दिसप उणे जाले आनी घडये कश्यो गाडयो चलयतल्यांचोय नेट वाडलो. गोंयच्या रस्त्यांचेर एक्सिडंट आनी मरणां नित्याचीच. मात फक्त PI आनी PSIच फायन मारूंक शकतात म्हूण सरकारान निर्णय घेतल्या उपरांत नेम मोडटल्यांक धरपाचो आंकडो देंवलो आनी सरकाराची येणावळ लेगीत पडली. मे 2024 आनी मे 2025 ह्या एकाच म्हयन्याची तुलना केल्यार पळयात कितें फरक पडला तो. 2024च्या मे म्हयन्यांत वट्ट 42,355 जाणांक येरादारी नेम मोडले म्हूण बूक केल्ले आनी तांचे कडच्यान वट्ट 2,48,83,400 रुपयांची फायन एकठांय केल्ली. 2025च्या मेत नेम बदलल्या उपरांत फक्त 4,978 जाणांक येरादारी नेम मोडले म्हूण बूक केले. हो आंकडो 88% पडलो. 2025च्या मेत फक्त 39,25,000च फायन एकठांय केली. 2024च्या मे म्हयन्याच्या तुलनेत 2,09,59,400 रुपया एकठांय केल्ले. म्हळ्यार सरकारी तिजोरेक 84% उणी येणावळ. 2024 आनी 2025च्या सुरवाती सावन आतां मेरेनचो आंकडो पळयल्यार ट्राफीक नेम मोडटल्यांक फायन मारपाची केशी 82,749 इतले देंवले. जाल्यार फायन मारून एकठांय केल्ली येणावळ 4,31,51,000 म्हळ्यार सुमार 36% पडल्या. ह्या निर्णया उपरांत केशी बूक करपाचे प्रमाण देंवले. मात येरादारीची शिस्त ना ती ना, मरणां नित्याचीच. रॅश आनी बेशिस्त ड्रायव्हिंग चालूच. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. थिवी माडेलांत 80 वर्सांचे जाण्टेलेचेर 50 वर्सांच्या दादल्यान खंय बलात्कार केला. प्रवीण कुडाळकार म्हणटा तो 51 वर्सांचो. तो त्याच वाठारांत रावता. कोलवाळे पुलिसांनी ताका धरलो. पिडीत जाण्टेलीची धूव तिका जेवणाचो डबो दिवंक खंय आयिल्ले कडेन गजाल लक्षांत आयली. प्रकरण कोलवाळे पुलिसे कडेन पावलां. तो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. मोपा सावन डायरेक्ट लंडन गॅटविक कनेक्ट करपी एअर इंडियाच्यो फ्लायटी 15 जुलय मेरेन सस्पेंड केल्यात. अहमदाबाद एअर इंडियाचें विमान क्रॅश जाल्या उपरांत कितल्याशाच फ्लायटींनी टॅक्निकल ग्लीच येवंक लागल्यात. सध्या विमानां कमी पडपाक लागिल्ल्यान मोपा सावन लंडन फ्लायट सस्पेंड. एअर इंडियान वायड बॉडी एअरक्राफ्ट 50% देंवयल्यो. अहमदाबाद लंडन फ्लायट क्रॅश जाल्या उपरांत खुबश्यो अश्यो एअर इंडियाच्यो फ्लायटींनी टॅक्निकल इश्यू येवपाक लागल्या कारणान मोपा टू ज्यो लंडन डायरेक्ट फ्लायटी विकली 3 आसताल्यो ह्यो सध्या एअर इंडियान सस्पेंड केल्यो आसा 15 जुलय पर्यंत. त्या भायर ज्यो वायड बॉडी एअरक्राफ्ट आशिल्ल्यो
त्यो एअर इंडियन 15% इंटरनॅशनल फ्लायटी आहात त्यो कॅन्सल केल्यो आसा. ताका लागून खास करून मोपा टू लंडन ज्यो फ्लायटी विकली 3 दीस वताल्यो त्यो सध्या सस्पेंड जाल्ल्या कारणान खुबशे गोंयकारांक सध्या इनकन्विनियन्स जाल्ले आसा आनी ह्यो फ्लायटी आहात 15 जुलै पर्यंत सगळ्यो फ्लायटी आहात त्यो सस्पेंड केल्ल्यो आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्या रुपेश राव. आध्यात्मिक पर्यटनाक वाव मेळचो म्हूण गोंयांत एकादश तीर्थयात्रेचें आयोजन. पर्यटन खात्यान यात्रे विशीं गोंयच्या देवळांच्या समित्यां कडेन चर्चा केल्या. पर्यटकांक खंय 3 ते 4 दिसां भितर गोंयभर 11 देवळां पळोवपाची संद मेळटली. गोंयच्या पर्यटनाक यात्रेचो फायदो जातलो म्हूण पर्यटन संचालक केदार नायक सांगता. आध्यात्मिक पर्यटन केळोवपाक पर्यटन खात्यान एकादश तीर्थयात्रेचें आयोजन केलां. ह्या यात्रेंत वांटेकार जातल्या पर्यटकांक 3 ते 4 दिसां भितर गोंयभर 11 देवळां पळोवपाक मेळटलीं. प्रादेशीक सोबीतकाय लेगीत अणभवपाक मेळटली. गोंयच्या पर्यटनाकूय उर्बा मेळटली म्हूण पर्यटन संचालक केदार नायक उलयलो. थंय आमी 11 देवळां सिलेक्ट केल्या in the Goa, and our focus is on promoting the spiritual tourism. So out of this 11 temple, we have designed it in such a way that tourist who is coming here can cover the entire circuit in 3 or 4 days with the option of seeing other Goa's hinterland as well. We are creating some basic facilities like once the tourists come there, they will wash their feet. They will have a facility of lockers to keep their mobile. Then the kiosk will be there informing about the spiritual circuit tour and basic mantra chanting audio AV. So हाका लागून आमी देवळाचे कमिटीक आपयल्ले, तेंचे चेअरमॅन आनी सेक्रेटरी आयिल्ले चडशे देवळाचे, आनी मोस्ट ऑफ देम हॅव एग्रीड टू दिस. देवळाची हिस्ट्री आसा ती थंय आमी बोर्डार हे करतले, डिस्प्ले करतले. काणकोण ते सांकळे मेरेनची 11 देवळां ह्या यात्रेंत आस्पावीत केल्यांत म्हूण संचालकान सांगलें. रायट फ्रॉम काणकोणचे परशुराम देवस्थान टू जामावले आनी चडशी फोंडा तालुक्याची देवळां हातून भितर आसा. वी आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट दिस सून, मे बी बाय ऑक्टोबर दिस शूड स्टार्ट, ऑक्टोबर नोव्हेंबर. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळकर. म्हापशेचो बाजार सोमारा बंद उडोवचे ना, तांचे खंय इश्यू सुटले. सॅनिटेशन टॅक्स आनी बाकीच्या भरपायेच्या इश्यूचेर व्यापाऱ्यांनी मार्केट बंदाची शिटकावणी दिल्ली. आमदारान तांचो इश्यू खंय मुख्यमंत्र्या मेरेन व्हरून तड लायली. पसरकारांचे खंय इश्यू सुटले. पसरकारांच्या प्रेशरार पालिकेच्या वाडीव येणावळीक कातर. सोमारचो बंद फाटीं. म्हापशेचो बाजार सोमारा बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशेच्या वेपाऱ्यांनी फाटीं घेतलो. पालिकेन 5 वर्सांचो सॅनिटेशन टॅक्स लायलो म्हूण तिडकल्ल्या वेपाऱ्यांनी म्हापशे बाजाराच्या बंदाचो निर्णय घेतिल्लो. संघटनेच्या वांगड्यांनी आपले म्हणणे आमदार जोशुआच्या कानार घातले. आमदारान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन विशय तडीक लायिल्ल्यान वेपाऱ्यांनी बंदाचो निर्णय रद्द केला. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मांडलो. आमच्या वांगडा ऑल्सो चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा मिस्टर चंद्रकांत शेटकरूय आहलो आनी म्हाका दिसता 3 वा 4 विशय जे आसले ते सगळे रिजॉल्व जालेले आसा. तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा दे विल बी नो सच बंद. एवरीथींग विल ऑपरेट द वे रेग्युलर सोमारचो बाजार जो आसता. वेपाऱ्यांनी खंय 4 मागण्यो फुडाऱ्या मुखार दवरिल्ल्यो. 4य मागण्यो मान्य करून घेतिल्ल्यो आसात. सगळे प्रश्न सुटावे जाले म्हूण संघटनेच्या वांगडी उलयले. जे आसले पळय ते आमच्या आमदारान आनी सीएम सरान मेळून आमकां आमचे रिजॉल्व केले. सो आमी तो बंद आसा पळय तो आमी फाटीं घेतलो. 4 मागण्यो आसल्यो पळय जी 5 वर्साचे सॅनिटेशन चार्जीस एप्लाय जाल्ले आनी सेकंड आमचो रेट चुकलेलो तो आसलो. तिसरो जे कोणी एक्सेस पयशे भरला तो रिफंड मेळपाचो आसलो आनी चवथो विशय आसलो लेट फीज आसा पळय ती लागची न्हू. तर ते पयले 2 विशय आसा पळय ते कनेक्टेड आसले. आतां सीएम सराच्या नजरेक आमी जे भितर जे मिस्टेक आसली पळय ती हाडून दिली आनी तेंच्यांनी तो विशय लक्षांत घेवन सीएम सरान सांगले की डायरेक्शन दिला की जो रेट चुकला आमचो पळय त्या रेटीक करेक्ट रेट रावपाचो. तेज्या खातीर जे आमचे जे भरपाचे पयशे आसले पळय ते खूब कमी जातले आनी त्या खातीर हांव तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा म्हापशेकाराच्या वतीन. सेकंड विशय आसलो तो रिफंडाचो तो तेंच्यांनी एग्री केला. जेंच्यांनी एक्सेस एमावंट भरला पळय तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचे, फॉर्मेलिटीज करची आनी तेंचे पयशे परत मेळटले अशें आमकां सीओ सरान आनी सीएम सरान दोगांनी सांगला. आनी तिसरो लेट फीज लावपाचो प्रश्न आसलो पळय जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्लिकेशन केला तांकां लेट फीज लागची ना अशें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा. मे पयलीं कोणें 31 मे पयलीं कोणें हें दिलां पळय एप्लिकेशनां तांकां फायन लावचें ना. तेज्या नंतर मागीर कोणें केलें ताका ती फॉर्मेलिटी लागता. ऑलमोस्ट आमचे 4 विशय सॉर्ट आवट जाल्लेले.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकात गोंयचे शिमेर जोयडाच्या हुडसा वाठारांत दोगा अस्वलांनी एका शेतकाराचेर हल्लो केला. तुकाराम देसाय हो शेतकार गंभीर जखमी. अस्वलाच्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागला. टायमार 108 ॲम्ब्युलन्स पावंक नाशिल्ल्यान ताका संजीवनी सेवा ट्रस्टाच्या ॲम्ब्युलन्सीन जोयडा हेल्थ सेंटराचेर उपचाराक व्हेलो. उपरांत ताका धारवाड SDM हॉस्पिटलांत ॲडमीट केला. जोडा तालुक्यातल्या उडसा या गावचो एक शेतकरी आयज दुपारी आपल्या शेतात वचत असतानाच अचानक 2 अस्वलांनी तेज्यार हल्लो केलो आणि त्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो आसात. त्या शेतकऱ्याचे नाव जावन आसात तुकाराम देसाई, वय 45. हो नेहमी प्रमाण आयज दुपारी आपल्या शेतात वचूंक लागिल्लो त्या वेळाचेर हो हल्लो केल्लो आसात आणि या हल्ल्यात तेज्या डोक्याक, छातीक, हाताक आणि पायाक मोठ्या प्रमाणात जखमा जाल्ल्यो आसात. हेची माहिती मेळटा घटनास्थळी वन विभागाचे अधिकारी पावलेत आणि संजीवनी सेवा ट्रस्टची ॲम्ब्युलन्स थंय पावली आणि तेंच्यांनी तांकां व्हरून जोडा आरोग्य केंद्रात प्राथमीक उपचार दिलात आणि त्यानंतर ताका फुडील उपचारा खातीर धारवाड हांगासर धाडून दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. बरे जिणेक योग बरो. लोकांनी नित्याक योगाक वेळ दिवचो. योगान जिणेंत खुबशे बदल जावंक शकतात. मायन्स खात्याचो गोंय प्रांत रिजनल कंट्रोलर नरेश कुमार कटारिया उलयलो. फॉमेंतो रिसोर्सिसान कुड्डेगाळ मायनीवेले कचेरींत योग दिसाची कार्यावळ केली. कंपनीचो HR हेड कर्नल अरुण शर्माय आशिल्लो. Team Fomento welcomes Dr. Naresh Kumar Kataria ji, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Regional Office Goa, on this International Yoga Day, which is celebrated by lakhs and lakhs of people across the world. Yoga is India's gift to the world. It started from India and it has spread all across the world. जो इस बार योगा डे है उसका थीम है. थीम इज वन अर्थ वन हेल्थ. विद दिस थीम इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब नाउ. एज शी सेड, योग से हमारा फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग अच्छा होता है. दैट इज हाउ लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड प्रैक्टिस दिस डे इन एंड डे आउट. बहुत ही गहराई से बताया गया है. जैसे अभी शर्मा साहब ने बताया कि योग केवल हमारे शरीर के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा, वो सभी को निर्मल करने के लिए है. और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि योग को आज जो है हमारी भारतीय संस्कृति का जो एक अभिन्न अंग है, इसको पूरे विश्व में जो है हमने फैलाया है. और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको बहुत प्रमोट किया है. और हम अपने डेली रूटीन में जो है योग को शामिल कर सकते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.